नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। भुरग्याक कायला तोलावपी कामुर्लेच्या बालवाडीची सेविका आणि बायलां भुरगी कल्याण खात्यान धाडली घरा। दोगांय डिसमिस। खात्याच्या टीमीची कामुर्ले वचून चौकशी। हेल्मेट घालिनासतना स्कूटरी आणि मोटारसायकली चलोवपी 17,000 जाणांक फाटल्या 20 दिसांक तालाव। 5 वर्सांत सोंपले तातूंतले 93% जाणांक नाशिल्ले हेल्मेट। मडगांवचो नगराध्यक्ष गोंजाक रेबेलोक निमणे देंवयलो। दिलो राजिनामो। गोंजाकाचे बेकायदेशीर बांदकाम मोडपाचो मुख्याधिकाऱ्यान दिल्लो आदेश। लोकांचो मुख्याधिकाऱ्याक तेंको। मिकियार्ड एफआयआराचेर निकाल 27 एप्रिलाक। एफआयआर घालचो म्हूण अर्ज। मडगांवच्या कोर्टान निकाल दवरलो राखून। आमदार मंत्री मेळना म्हूण कोर्टान पुलिसाची काडली लज। आनी ज्येष्ठ एथलीटांची राष्ट्रीय सर्त शेनवारा सावन बांबोळे स्टेडियमार। भायल्या देशांतले एथलेटांकूय केल्यात आमंत्रीत। वांटेकारांचो आंकडो पावतलो 3000 वयर। खबर विस्तारान। कामुर्लेच्या बालवाडीची सेविका प्रणाली पांचाळ आणि बाई दीक्षा नायकाक बायलां आणि भुरगी कल्याण खात्यान कामावेल्यान घरा धाडली। खात्याची टीम सोमारा बाई आनी सेविकेक वचून मेळ्ळी। थंयच्या गांवच्या लोकांचे म्हणणे आयकून घेतले आनी रिपोर्ट दिलो। रिपोर्टाच्या आदाराचेर संचालकान तांकां दोगांकय कामावेल्यान काडल्यात। अटक केल्ले प्रणाली पांचालाक म्हापशेच्या कोर्टान मंगळारा जामीन दिलो। कामुर्ले बालवाडीच्या सेविकेन ल्हान भुरग्याच्या पोल्याक कायलाटो लावन ताचो पोलो भाजिल्लो। ह्या प्रकरणाची बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्यान खर दखल घेतली। खात्याच्या टीमीन सोमारा प्रकरणाची चौकशी करून रिपोर्ट दिलो। रिपोर्टाच्या आधाराचेर सेविका प्रणाली पांचाल आनी बाई दीक्षा नायकाक खात्यान कामावयल्यान काडल्यात। सेविका प्रणाली पांचालाक वाटावंक म्हूण फटिंगपणां केली म्हूण खात्यान अंगणवाडीच्या बाईकूय कामावयल्यान काडली। हांवें म्हजी प्रोग्राम ऑफिसर आनी CDPO बार्देस हे दोगांयकूय इन्क्वायरी करपाक थंय धाडली। तांणी काल 3 वरां विविध लोकांची दुसऱ्या लोकांची आनी थंय आशिल्ले तांच्या भुरग्याच्या आवयची, आमच्या आंगणवाडी टिचर आनी हेल्पर आसा ताजी सगळ्यांची स्टेटमेंट घेतली। आनी ताजे वयल्यान आमकां कळून आयलें की हो इन्सिडंट भयानक घडला, तो घडूं नये आनी अशें जावप ही खूब दुख्ख गोश्ट। वी डिसायडेड एंड आवर गव्हर्मेंट हॅज गिवन डायरेक्शन्स दॅट देअर सर्विसीस शूड बी टर्मिनेटेड म्हणून। आनी आज हांवें टर्मिनेशन ऑर्डर इश्यू केले तांकां दोगांयकूय, हेल्पराकूय आनी वर्कराकूय। सुत्रां सांगता ते प्रमाण सेविकेक वाटावंक म्हूण बाईन ह्या टीमीक खरें कितें तें सांगूंक ना। बाई आनी सेविका रोपांचो दीक लागिल्ल्यान खंय भुरग्याच्या पोल्याक जखम जाल्या म्हूण सांगतात। जाल्यार ताका सेविकेन मार घालो आनी पोल्याक गरम कायलाटो लायलो म्हूण भुरग्याची आवय सांगता। गांवचे बाकीचे लोकूय सेविके आडूच उलयतात। लोक भुरग्यांक बालवाडीत धाडूंक भितात। ताका लागून बालवाडीन 14तले 3च भुरगे उरल्यात म्हूण ह्या टीमीन रिपोर्टांत म्हणलां अशें सुत्रां सांगतात। कामुर्ली बालवाडीतली सेविका प्रणाली पांचाळ भुरग्यांक पिट्टा आनी मारता म्हणून म्हापशे पुलिसांनी तिका सोमारा भितर उडयल्ली। म्हापशेच्या कोर्टान मंगळारा तिका जामीन दिलो। 4 दीस पुलीस स्टेशनार हजेरी लावप आनी 20,000च्या हमीचेर कोर्टान तिका सोडली। भुरग्याच्या पालकान फक्त सेविके आड कागाळ केल्ल्यान पुलीस खंय बाईक अटक करचे ना। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। हेल्मेट घालनासतना स्कूटरी आणि मोटारसायकली चलोवपी 17,000 जाणांक फाटल्या 20 दिसांत सरकारान तालाव दिला। कायद्याची अंमलबजावणी करून पसून लोक सुदारनात। म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार फाटल्या 5 वर्सांत मोटारसायकल स्कूटरींक अपघात जावन जितले सोंपल्यात तातूंतले 93% जाणांचो हेल्मेट घालनाशिल्ले म्हूण जीव गेलो अशें पुलिशेचो आंकडो सांगता। येरादारी खात्यान 1 एप्रिल सावन मोटारसायकल चलोवप्यांक सगळ्या रस्त्यांचेर हेल्मेट सक्ती केली। तेन्ना सावन आतां मेरेन गोंयच्या ट्रॅफिक विभागान आनी पुलिसांनी हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्या रायडर्सांचेर फायन मारल्या। 20 एप्रिल मेरेन 14,436 केसी नोंद जाल्यात। उत्तर गोंयान 1,362 आनी दक्षिण गोंयान 1,438 केशी पुलीस स्टेशनांचेर नोंद जाल्यात। येरादारी खात्यान 2,500 परस चड केशी नोंद केल्यात।
And as far as the Directorate of Transport is concerned, since 1st of April, we have booked around 2,188 cases. Similar thousand of cases have been booked by police also. We have also booked around 2,000 plus cases. I would like to make it very clear that we will not look back. फायन मारपाक म्हूण हेल्मेट सक्ती लागू करूंक ना. लोकांचो जीव वाटोवंक ते केला अशें येरादारी संचालक अरुण देसाईन सांगले. You will be surprised to know that 93% of the people who died on two-wheelers, were not wearing helmets. 93%. It's a very, very large figure. ISI मार्क आशिल्लेच हेल्मेट घालचे अशी मागणी येरादारी संचालक अरुण देसाईन केली. चडशे लोक ISI मार्क नाशिल्ले हेल्मेट घालतात हे खात्याच्या नदरेक आयला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. मडगांवचो नगराध्यक्ष गोंजाक रिबेलोक निमणे देंवयलो. दनपारां ताणें राजिनामो दिलो. पालिकेचो मुख्याधिकारी आपल्याक सहकार्य करिना तशेंच आपल्यो कांय खाजगी अडचणी सांगून गोंजाकान निमणे राजिनामो दिलो. ताचे बेकायदेशीर बांदकामा वयल्यान फाटले कांय दीस बोवाळ चलतालो. नवे मुख्याधिकाऱ्यान तें मोडपाचो आदेश दिल्लो. मडगांवचे कांय एक्टिव्हिस्ट मुख्याधिकाऱ्याचे फाटल्यान राविल्ल्यान गोंजाकाक निमणे देंवचो पडलो. गोंजाक रिबेलो 3 जून 2014 मडगांवचो नगराध्यक्ष जाल्लो. मडगांव पालिकेन नवो मुख्याधिकारी मेरेन ताचे सगळे सुरळीत चलताले. नवीन लक्ष्मण सीओ म्हूण आयलो आनी गोंजाकाचे शेपडेर पांय पडलो. गोंजाकाचे बेकायदेशीर बांदकाम मोडचें म्हूण मुख्याधिकारी नवीन लक्ष्मणान आदेश दिल्लो. ताचे वेल्यान नव्या मुख्याधिकाऱ्याक काडपाचो बरोच यत्न जालो. उपरांत शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजान बांदकाम मोडचें न्ही म्हूण आदेश दिलो. आतां अकस्मात गोंजाकान नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिला. पालिका प्रशासन संचालक एल्विस गोमसा कडेन दनपारां ताणें राजिनामो दिलो. आनी अशें येयलो तशें आमकां असले कॉन्फिडंटान घेना ना म्हण कितें एक कळना कितें रिशाबल देगून तो जाल्यार आतां हांव एमीको उलयतालो. एमीन पळय म्हाका एक ऑर्डर धाडल्या आनी हितून म्हाका केन्ना कॉन्फिडंटा म्हणून घेना कांय उलयनासतना म्हाका तो मागीर ऑर्डर काडा आनी ऑर्डर धाडटा. ताका लागून एमीन देखून आतां सांगिल्लो एमी म्हण तुम कितें उलयले आनी ऑर्डर म्हणटी देखून तुमडे दवर म्हाका दिवपाक गरज ना म्हण. म्हाकाय ते मागीर लोकांक गेले संडे म्हणजे आमी चोवपाक जायना जाल्यार ना. पूण हांवें मुगे कॉन्फिडंट हेकाय दिला मुगे पर्सनल रिजनाक लागून दिला आनी म्हणच्या गाडी दुसऱ्या कडेन बेजार आमी पर्सनल आहा तें सगळ्यांक वरात कित्याक करपाक ना. तें मुगे पळय तें मुगे कांय ना. तें मेन म्हणलें हांवें पयलें सांगून दिलो आहा ते स्ट्रक्चराचे म्हाका कांय ना. मुगे ती बनी हँडल करताली तेजें म्हाका कांय ना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊ एक विराम.